सगळ्यांचे स्वागत मीडियाचे तसेच आम आदमी पार्टीचे जे आमचे बरोबर वावुरपी असले त्यांच्या सगळ्यांचे स्वागत तांकां येवकार। आज आदलो आम आदमी पार्टी गोवाचो कन्व्हिनर म्हणून हांव हांगा बसला कित्याक आनी म्हजे बरोबर बसल्या ते तांची पयली वळख करता हांगा तुमचे सगळ्यांचो वळखीचो जनरल सेक्रेटरी म्हणून जेणे काम केल्लें तो प्रदीप बाब पाडगांवकर, तसोच आनीक एक फुडारी मजबूत जो आमचे बरोबर वावर करपी सिद्धार्थ कारापुरकर, आनी जाणे एनवायरमेंट क्षेत्रांत आतां जी चळवळी चलता ताचे पयलीं साकून खूब काम करून आयिल्लो तो सिद्धार्थ कारापुरकर, ताका सगळे वळखता। म्हजे उजव्यान जो आसा रमिरो मास्कारेन्हस, तोवूय ह्या पार्टीचे सगळे कारभार सांबाळून आयिल्लो मनीस। आनी नुवे कॉन्स्टिट्युएन्सीचो रामिरो मास्कारेन्हस नुवे कॉन्स्टिट्युएन्सीचो मुखेल आसलो। फाटल्यान आमचे सगळे आसात जबाब रोजारियो बेनावली मतदारसंघाचो कोऑर्डिनेटर म्हणून मुखेल म्हणून आसलो। ताज्या बरोबर जुजे नुवे कॉन्स्टिट्युएन्सी आमचे बाय इल्मा, तशेंच सुदीनबाब मावजो रॉडनी जो दक्षिण गोंयचो कन्व्हिनर आसलो डिस्ट्रिक्ट, आनी मॅक्सवेल। आता ह्या हॉलान सगळे जाण हांगा बसूंक शकना म्हणून आमी चडशे लोक हांगा तुमचे मुखार आज हाडूंक शकना, पूण हे शक्ती प्रदर्शन अशें न्हू। आज आमी हांगा एकठांय जाल्यार फक्त सांगपाक की काय वर्सांची जी जर्नी आसली, काय लोक 8 वर्सां, कोण 6 वर्सां, 7 वर्सां, 4 वर्सां अशे एक आम आदमी पक्षान भितर सरून एक आशा निर्माण करून गोंयकारां भितर मुखार सरून जो पक्ष हांगा घडयल्लो, ती आज हांगा एक कोर टीम तुमच्या मुखार दिश्टी पडटा। ही कोर टीम आज इतलेंच सांगूंक सोदता की आमी प्रायमरी मेंबरशीप जी म्हणटा तातूंतल्यान आमी राजिनामो दिल्लो आसा ह्या आम आदमी पार्टीचो, आनी ताका कांय कारणां आसात। कारणां म्हणल्यार विशेष म्हणल्यार ह्या पार्टयेन जे भितर सरिल्ले ते एक हांवें सांगला ते भाशेन आशा घेवन पार्टीचें कॉन्स्टिट्युशन पळोवन ऑल्टरनेटिव्ह पॉलिटिक्स म्हणून जे आमकां आयकपाक मेळ्ळें ते पळोवन तातूंत भितर 3 म्हत्वाच्यो सी, इंग्लीश अक्षर सी, कम्युनलिझम आसचें ना, करप्शन आसचें ना, आनी क्रिमिनलायझेशन आसचें ना। बाकी तशें सी आसतल्यो, पूण ह्यो मेन मुद्दे जे आसले ती आशा घेवन ह्या पार्टयेन जे भितर सरले। स्वराज सगळ्यांत म्हत्वाचो विशय, लोकांचो आवाज, पीपल्स वॉयस। ह्या धोरणाचेर जे लोक भितर सरले, एक प्रोग्रेसिव्ह पार्टी अशी दिसताली, पूण काळ असो वता वता ह्या पार्टीच्या ह्या मेन सिद्धांताचेर अजून पार्टी आसा अवलंबून काय ना, हो जेन्ना प्रश्न आमच्या मुखार उप्रासलो तेन्ना खूब आमी विचार करून, हे आमचे डिसिजन अचानक जावंक ना, हे खूब विचार करून गेले 2 महिने आमी ह्या विचारान आसले, जाल्यार ह्या 2 महिन्या उपरांत आमी आज हो निर्णय घेतला आनी आमी आम आदमी पार्टींतल्यान भायर सरल्या। आता तुमी म्हणटाले कशे भशेन ही धोरणां सगळे हाडल्या। आमी जेन्ना काम करताले तेन्ना ह्या वर्साक जेन्ना दिल्लीचे इलेक्शन जाले आनी इलेक्शना उपरांत अचानक दिल्लींतल्यान एक पंगड कशें येवन आज गोंयान एक आपले परमनंट डेस्टिनेशन केल्ल्या सारकें करून बसल्या। तातूंत पयलो ह्या युनिटाचेर अटॅक जालो। कोणी अटॅक केलो, कोणाक दोशीत ठरोवपाचें, तरी आमी वेळ घेतलो। खंयच्याय स्टेटीचो जो युनिट आसा ताका कितली पर्यंत ऑटोनॉमी आसा हो प्रश्न उपस्थित जालो। दिल्लीच्यान जेन्ना मनीस येता
आम्ही ऐकल्लें दुसऱ्या पार्टींचे हेडक्वार्टर्सान कितें हायकमांड बेस्ड हें चलता म्हणून कोण तरी एक केन्ना तरी येता गोंयांत कोणा कोणाक मेळटा आनी वता. हांगा जेन्ना 10-15 लोक येवन बसतात आनी पॅरलली आपूण गोंयच्या युनिटाचें एडमिनिस्ट्रेशन चलोवपाक सुरवात करता तेन्ना गोंयच्या युनिटाक किंमत आसा की काय ना हो प्रश्न उपस्थित जाता. आमकां पळोवन आमचें काम पळोवन खुबशे गोंयचे लोक ह्या पार्टीन गेल्ली 3.5-4 वर्सां आशा दाखोवन थोडे भितर सरले, थोडे समर्थक म्हणून रावले आनी असो हळूहळू जो आमचो मुवमेंट चलतालो तातूंत भितर आमकांच प्रश्न पडलो आज डायरेक्शन कोण दिता. आज गोंयांत बसून आमी गोंयकार दिता गोंयच्या इश्यूवाचेर डायरेक्शन काय आनीक कोण तरी सुत्रां हलयता. ही मेजर चॅलेंज ह्या युनिटा मुखार पडली तेन्ना आमी आमच्या पदावेल्यान राजिनामो दिलो आनी पदावेल्यान राजिनामो दिल्या उपरांत कांय ह्या 2-2.5 म्हयन्यां भितर आमी जे आज डिसिजन घेतलें हे सांगता आसतना आमचे जे व्हॉलंटियर आसा आमचे सिंपथायझर आसा हांव जेन्ना पदावेल्यान देंवलो प्रदीप बाब देंवलो तेन्ना खूब तांकां एक हें जाल्लो की बाबा हे कशें देंवलें कोणाक सांगनासतना देंवलें. आज म्हाका सांगपाक हरकत ना तेन्ना एक जजमेंटल एरर कसो जालो कोणाक सांगनासतना देंवलो पूण सांगनासतना देंवलो असो ना. त्या वेळार जी परिस्थिती निर्माण जाली तातूंतल्यान हांव देंवलो म्हणून आज हांव व्हॉलंटियरांक आमच्या तुमच्या मिडियमांतल्यान सांगता की तुमी जे आशा घेवन आयिल्ले ते कांय जाण फाटीं सरतले कांय जाण फुडें वतले. जे फुडें वता ताणें बरे भशेन व्हरचें काम पूण विजिलंट रावचें. विजिलंट रावचें कित्याक कोण केन्ना कितें करीत तें सांगपाक जायना. गोवा कॅनॉट एफोर्ड गोंया आमचें एक ल्हान प्रांत जी डिसिजनां जाता ती गोंयच्या हीच मुखार दवरूनच जावपाक जाय. आनी कोणाचो इंट्रस्ट हांगा फुडें व्हरपाक आमी जरी येवंक नासले आनी तुमी अशें विजिलंट रावचे अशी म्हजी विनंती. तर प्रश्न येतलोच फुडार कितें तो वेळ ठरयतलो आनी त्या वेळार आमी कितें तें योग्य डिसिजन घेतले. आज आमी जे हांगा बसल्या ते गोंयचे जे इश्यूज घेवन फुडें सरल्या ते फुडें आजून उरतले एज अ ग्रूप. कित्याक आमी सिटिझन्स फॉर डेमोक्रेसी म्हणून खूब कार्यक्रम केल्ले आसा. खंयचे प्लॅटफॉर्म अमके प्लॅटफॉर्म अशें जाय अशें ना. एनवायरमेंटाच्या इश्यूवाचेर हांवें ऑलरेडी सांगलां. लोकां बरोबर आमी आसा. लोकांचे ज्यो चळवळी चलता ताचे बरोबर आमी पुराय आसा मात सुद्दां दुबाव नासतना. आनी हातूंतल्यान आमी फूल लॉयल्टी आमची गोंयच्या लोकां खातीर. आवर लॉयल्टी इज टुवर्ड्स गोवा फर्स्ट आनी गोवन्स. आनी जेन्ना कोणूय हें हलोवपाक प्रयत्न करतलो तेन्ना आमी हें खपोवन घेवचे ना. आमी जागृत आसतले लोकांचे प्रश्न घेवन फुडें वयतले. देव बरें करूं. मागीर घेता क्वेश्चन. आमी जेन्ना आम आदमी पार्टी सुरवात जाली तेन्ना आमी जे आयडियोलॉजी आनी तांचें सगळें काम अशें कितें जातलें तें पळोवन आमी ओडून आयले. आमी चिंतलें अशें एक नवें कितें तरी राजकारण जर गोंयांत हाडलें जाल्यार आमच्या गोंयच्या लोकां खातीर आमी कितें तरी बरें पडटलें. कित्याक बाकीच्यो ज्यो पार्टी आशिल्ल्यो त्यो सारक्यो तर लोकां खातीर लोकांच्या हिताक कामूच करनाशिल्ल्यो. सो अशें धरून आमी सगळे गोंयकार अशे एकठांय जातले आनी हें झूज मांडून आमी गोंयांत करतले म्हणून आमी आशिल्ले. हांवें तेन्ना स्वताचें म्हजें उदाहरण म्हणून हांवें केन्नाच आयकुना मायनॉरिटी मेजॉरिटी अशें म्हणून आम आदमी पार्टीन केन्नाच आयकुना. कित्याक आमी चिंतिल्लें अशें आख्खें गोंय वतलें म्हणून मुखार. पूण जेन्ना हळू 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 अशें जावपाक लागलें की ना तो मायनॉरिटी हो मेजॉरिटी कळ्ळें जाती येवपाक लागल्यो तेन्ना मातशें एक फील जावपाक लागलें. कित्याक आमी गोंयकार एक आमी अशें केन्ना तर भेदभाव करूंकूच ना. आमी चवथ आसता जाल्यार क्रिस्तांव भाव आमगेर येता, क्रिस्मसाक आमी थंय वता. सो अशें गोंयांत एक बरें कल्चर आसा.
एकामेका भावार्थान रावतात तशें रावपाक जाय आशिल्लें. हळू कितें जावपाक लागलें, आमी कठपुतली जावपाक लागले आनी सुत्रां कोण तरी थंयच्यान हालयता आनी मागीर थोड्या वेळान अशें दिसपाक लागलें की आमी एका पपेट शोन काम करता. आमी बेश्टे पपेट, आमकां वयल्यान कोण तरी असो सुत्रां करून हालयता आनी हें आमकां केन्नाच नाका आशिल्लें. म्हाकाय नाका आशिल्लें, सगळ्या आमच्या वावुरप्यांकूय नाका आशिल्लें कोण सुत्रां हालयता. आमी गोंयच्या खातीर काम करूंक सोदताले आनी हें तर मातशें कशें हाल्लें की आमकां खूब दूख भोगलें, कित्याक आमी खूब उमेद धरिल्ली आनी आमी उमेदीन आशिल्ले की हें बरें जातलें म्हणून. सो ह्या खातीर आसा. आनी आमचो पार्टी सुप्रिमोनी एकदां गोंयांत सुद्दां म्हणिल्लें आसा की आम आदमी पार्टी जी आसा ही गोंयच्या हिता खातीर करतली आनी गोंयकार चलयतले ही पार्टी. पूण आतां तशें दिसना म्हणून प्रॉब्लेम. माझें नांव रामदेव मास्करनस आनी हांव नुवें कॉन्स्टिट्युएन्सीचो कॉर्डिनेटर. आयज आमी सगळो फूल नुवेंचो युनीट ऑलमोस्ट 90% आमी आयज रिजायन जाल्या. सो अशें एलवीस बाबान सांगलां आनी सिद्धार्थान सांगलां ते भशेन आमी लास्ट 2-3 म्हयन्यान पयलें की 3 सीज बी आहा ते सगळ्यो डायल्यूट जावपाक लागले आनी आतां हे गोवा फॉर गोवन्स म्हण एक टॅगलायन चलता. हेतून कांय ना, हें लोकांक फटोवपाचें काम. पार्टयेनूच भितर गोवा फॉर गोवन्स आमकां डिसायड करपाक, आमकां लोकल लिडर डिसायड करपाक दिना जाले आनी हायकमांड कल्चर हाडलो गोंयांत. हायकमांड यू कॅन से सोमते येवन बसले हिंगा गोंयांत आनी खंयच्याय पार्टीन पळोवना की टीम येवन बसताली. जेन्ना आमी ते पळयले तेन्ना आमी डिसायड केलें बाबा हें आमच्या हातीन ना, गोंयकाराक पासत आमच्यान डिसायड करपाक जावपा ना फुडें, तेका लागून आमी भायर सरल्यार बरें. सो हे गोवा फॉर गोवन्स म्हणटा ते इट इज पुलिंग वूल ओवर पिपल्स आयज. गोवा फॉर गोवन्स कांय ना हे पार्टीन, तेका लागून आमचे नुवें युनिटान सगळ्यांनी रिजायन जावपाचें ठरयलां आनी रिजायन जाले आमी. आम आदमी पार्टी जे एक इंडिया अगेन्स्ट करप्शनाच्या मुवमेंटान सामील जाल्ले ते मागीर अकस्मात अण्णा हजारेच्या ओपिनियन विरोधान वचून राजकीय पक्ष स्थापन केलो आनी थंय पयली फूट पडली. तर ह्या आम आदमी पार्टीची एक नॅशनल एक्झिक्युटिव्ह म्हणून एक जी बॉडी आसता, जी सगळ्यांत व्हडली बॉडी, त्या बॉडीन एक मयांक गांधी म्हण आशिल्लो, उजवो हात म्हणत आशिल्लो चिफाचो. ताणें हो बूक बरयला. हो बूक 2018 रिलीज जाला, पब्लिश्ड इन 2018. हो बूक ताणें आपलो एक्सपिरियन्स एज अ नॅशनल एक्झिक्युटिव्ह मेंबर म्हणून बरयला. एक 2 गजाली भितरल्यो तुमकां सांगता. Given that the core leadership team did not have faith in those who weren't a part of the Delhi coterie, loyal MLAs from Delhi were given the task of securing AAP's interest pan-India. These MLAs from the capital, appointed as state observers, would reach the designated state's capital with their entourage. They would stay at luxury hotels, call loyalists from the state to their rooms, and create informal committees with local yes men, who in turn would ensure that the volunteers they selected were non-threatening and docile. These committees would be remote controlled from Delhi. Obviously, this impacted the caliber of the state teams. Gone were the days when talented individuals with opinions were front runners. 231 पेजीर मयांक गांधी जो नॅशनल एक्झिक्युटिव्हचो एक वन ऑफ द सिनियर मेंबर आशिल्लो, ताणें हे बरयल्लें. त्यानंतर ताणें एक मातशें बरयलें अशें की while there are those who do not like सुखदेव भाई, ताणें सांगलें केजरीवालाक, सुखदेव भाई म्हणजे वन गुजरातचो एक लीडर, there is a significant section of volunteers in favor of him. Removing him from all positions of authority will only destabilize the party in Gujarat. At this, Arvind grew irate. I just do not want Sukhdev panel, and if there is any problem, let us close up in Gujarat. We do not want a party in every state. इतलो मगरूरपणान हे आन्सर दिल्ले आसा. अशे खूब इन्सिडेंट ह्या मयांक गांधीन बरयल्ल्या बुकान आसा. 291 पानाचो बूक हो. मुद्दाम 350 रुपया कॉस्ट ताजी, 250 रुपयांक हो ऑनलायन एमेझॉनान मेळटा. मुद्दाम तुम्ही वाचचो टू नो वॉट आर द इनसाइट्स.
त्याच्या नंतर जेन्ना दिल्ली इलेक्शन जातकूच एल्विसान सांगले त्या प्रमाणे 2 मार्चाक 2020 अंदू एक गोवा मिडिया मॉनिटरिंग ग्रुप म्हणून केलो. तातूंत दिल्लीचे अर्दे आणि आमचे अर्दे. या मिडिया मॉनिटराचे सकाळच्या 10 डेली मॉनिटरिंग कॉल जाताले आणि आमकां डिक्टेशन येताले की टुडे यू हॅव टू टेक प्रेस कॉन्फरन्स ओनली ऑन दीस इश्यू. यू शूड नॉट स्पीक दीस अँड यू शूड स्पीक दीस. हे आमकां डिक्टेशन जेन्ना मेळपाक लागले आमकां दिसलें आमी कितें आतां पयलीं 1980च्या वर्सा बी तेन्ना ते डिक्टेशन घेताले एमडी कडेन बसून मॅनेजरा कडेन बसून टंकलेखन काय कितें म्हणटा तेका कोंकणीत ते आतां ते व्हरून आतां सगळें व्हॉट्सएप आसा ईमेल आसा सगळें इलेक्ट्रॉनिक एज आयले डिजिटल एज आयले. सो हे डिक्टेशन कित्याक सो तेन्नाच म्हज्या मनांत कितें तरी जावपाक लागलें आनी सादारण म्हाका जून जुलय पर्यंत म्हाका कळपाक लागलें की कितें तरी हांगा चल्लां म्हणून. आयज एक जो आमचो झेडपी कॅन्डिडेट आसा तेका हांवें एल्विसान आमच्या पणजे कंपनीच्या ऑफिसान आपूण हाडलो आनी तेजे कडेन आमी डिस्कस केलें हो इश्यू म्हणल्यार तुका खबर आसा की भितरल्या भितर बॅक स्टॅबिंग आनी सॅबोटेजिंग प्रयत्न चालू आसा. ताणें येस म्हणलें ओके म्हणलो. ताचें नांव आज सांगितलें इज द झेडपी कॅन्डिडेट एट प्रेझेंटली टुडे. सो ताका आमी विचारतकूच ताणें मान्य केलें की अशें अशें चलता. म्हणटा हांवें एल्विसाक जुलय ऑगस्ट पर्यंत म्हणलें बाबा आमी निखळ्ळें बरें बिकॉज आय हॅव माय ओन इमेज माय सेल्फ रिस्पेक्ट. You are also a self-made man. Others are also self-made people. Let us get out of this party. आम्ही हांगा कुत्र्याक अशें साखळी बांदून रावपाची गरज ना म्हणलें. तो म्हणलो ना रे आमकां अशें करचें ना आमी कितें चुकलां आमचें कितें केलां. सो इतलें जातकूच 29th August I was found positive for corona कोविड आनी कोइन्सिडेंटली हांव त्या दिसा ऑक्सिमीटर कॅम्पेन अटेंड करतालो. म्हाजेर कळकळ कितले लोकांक आतां 87 लोक म्हाजे कडेन येवन गेले. तांकां कोणाक पास जातलो कारण पूण देवाची दया आसली एकटोय भितरलो पॉझिटिव्ह जालो ना. आफ्टर 6-7 days being home quarantine I was in the hospital. म्हाका कोरोना हें जाली न्युमोनिया जाली व्हेरी सिवियर म्हणजे बरो सिरियस हें आसलें म्हाजें. तर ह्या पार्टीच्या एका सिनियर लिडरान म्हाजी चवकशी केली ना आनी एल्वीस ज्या दिसा देंवता एल्विसाक हांवें थंयसरूच म्हाजो राजिनामा धाडलो ऑन 12th of September की आय एम बिकॉज ऑफ हेल्थ I am resigning as the general secretary. And so एल्विसान on because of health I have to accept म्हणून हे केलो. तेन्ना ताका सांगलां अरे बाबा पळय तूं गेल्लो बरो तुका ते वच म्हणटा. अशे परिस्थितीन ताणें एक हें करता झूम कॉल केलें आनी त्या झूम कॉलान नॅशनल सेक्रेटरी ऑफ आम आदमी पार्टी दिल्लीचो हजर आशिल्लो तेन्ना ताणें सांगलें की प्रदीप पडगांवकर ऑल्सो इज ऑन द लायन फ्रॉम हॉस्पिटल. सगळे सर दिसता इंजेक्शनां दिसता फाटले लोक दिसता गादयो दिसता हें दिसता म्हणल्यार ही डीड नॉट बॉदर टू आस्क इन अ सिंपल. हांव ताणें विचारलें म्हणून हांव बरो जावना असो न्हू आनी ताणें विचारलेलें जाल्यार बरो जातलो अशें नासलें. देवाच्या हातान कितें आहा तें म्हाज्या रेखा कितें बरयल्ली आहा ती जातली. पूण हे तांचो कल्चर सांगता ते फक्त आपल्याक जाय तें करतात. हांव कितें म्हणटा की तुमचो जर कॉन्स्टिट्युशनान 3C आहा त्यो जर तुमी आयज जर फॉलो करिनात न्हू यू चेंज युअर कॉन्स्टिट्युशन. आय चॅलेंज यू ऑल इफ यू आर लिसनिंग टू दिस लायव्ह telecast I challenge you to withdraw your constitution and frame a new constitution. आज 3C तुम्ही सारको बलात्कार केला त्याचेर. कम्युनलिझम तुम्ही हाडला. तुमकां क्रिस्तांव मनीस नाका. ज्या पार्टीक क्रिस्तांव टॅग केला म्हणटात तुम्ही तो क्रिस्तांव तुमकां नाका म्हणून तुम्ही हिंदू लिडराच्या हातून सोदतात. हिंदू लिडर तुमकां अजून मेळना. तुम्ही हिंदुत्वा कडेन वचा आमकां लागना. तुम्ही क्रिमिनलांक पार्टीन एंट्री दिली. जॉन नाझारेतान बोळा घालो. राघव चड्डांगा डिबेट करपाक लागलो ताणें ताका अपील केलें यू डिबेट विथ मी म्हणून हाऊ यू हॅव एडमिटेड अ क्रिमिनल अँड फ्रॉड पर्सन विथ प्रूफ. ताका केलो ना. आनी करप्शन तर सारकें आतां इतलें अशें म्हणटा की आमकां सांगताले की ह्या अटॅक कर ताजेर अटॅक कर हें जालां हो मिनिस्टर चोरी करता तो मिनिस्टर आमी आपले दोगूय उलोवप हो उलोवप तो उलोवप सगळें उलयताले. आनी आयज पणजे कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या मिटिंगेन एक सिनियर लिडर सांगता गोंयचो की फ्रेंड्स Casino is no more an issue for Aam Aadmi Party. Please note this. Senior leader पणजे कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या व्हॉलंटियरांक सांगता की टुडे casino is not an important issue and it is not at all an issue for Aam Aadmi Party. So आज जे पैसे एवढेन तेवढेन वागतात जे बोर्ड लागतात ते खंयसून पैसे येता हे म्हाका आनी सांगपाची गरज ना. आमच्या गोंयकारांक कितें जालां आमी पावणेचार आदर सत्कार करता म्हणजे योर तूं आमचोच न्हू तूं आमचोच न्हू ही संवय आमकां माल पडटा. हे दिल्लीकसून येवन बसल्यात 10 जाण आनी ते सुत्रां हालयतात आनी तेंच्यांनी गोंयकारांक विकपाचें थरयलां. आमी बाकीच्यो पार्ट्यो पयल्यो अशें करता त्यो
जे स्वराज म्हणटाले तातूंतसून जर तुमी आमकां स्वयं शासन दिवंक शकना राजकीय स्वतंत्र जर दिवंक शकना जाल्यार आमकां हे पार्टीन रावपाचें ना म्हणून हांवें पयलेच सोडून दिले. ताजे फाटल्यान आतां खूब लोकांक कळ्ळें की हे बाबा सारकें आहा म्हणून. लोकांचो विचार तुमी फुडें कितें करतले? अरे आम आदमी पार्टी येवचे पयलीं आमी एमजीक वोट केलें जावं काँग्रेसीक केलें मागीर बीजेपीक केलें आतां गोवा फॉरवर्डाकूय जप करतात. सो देर वील बी अ पार्टी इफ आय वॉन्ट टू वोट आय वील वोट समवेअर. देर वील अ पार्टी whom if I want to work I will work. सो जर तशें बाकीच्या वॉलंटियरांक दिसता की ही पार्टी बाबा सारकी ना म्हणून तुमकां दुसरो पर्याय आसा. आणि जर तुमकां दिसता ही पार्टी सारकी तुम्ही फुडें काम करीत रावा. आमी आज पर्यंत कोणाकूच सांगूंक ना की तुमी बाबा भायर सरा. देव बरें. सांगपाचें म्हणल्यार बेनावलीचो आख्खो पळय आमचो रोजारियो जो कॉर्डिनेटर आसा ताणें सुद्दां आख्खे टिमीची प्रायमरी मेंबरशीप सबमीट केल्या पळय हो ही लेटर धाडून कुर्तोरीच्या सबसेटच्या कुर्तोरी ग्रुपान ट्रेनिंग दिल्ली. या आतां क्वेश्चन कितें आसा प्रश्न आसा. तुम्ही फाटल्या 2 वर्सांनी एक इम्पॉर्टंट लिडर म्हणून रायज जाल्ले आसा इन द स्टेट ऑफ गोवा. पीपल रिस्पेक्ट यू. सो नाव henceforth if you don't have either NGO or group or organization or association कितें तरी अशें बांदिल्लें ग्रूप ना जाल्यार इट वूड बी लायक वेस्ट ऑफ हें. आनी दुसरें म्हणजे आतां इलेक्शन येवपाचें आसा आफ्टर 1 year 1 year 3 months. तर इन दॅट कॉन्टेक्स्ट तुवें कितें ठरयलां? ऑल्सो देर आर न्यूज रिपोर्ट्स कमिंग दॅट यू मे गो बॅक टू द गव्हर्मेंट सर्वीस. तर तुमकां अशें दिसता थंय वचून बाय स्टेईंग इन द सिस्टम यू कॅन डू मोर. वॉट इज युअर opinion about this? Just to add to it, I heard that you have been offered a ticket by Congress in Humboli constituency. ओके रायकरान जे सांगलां ताणें म्हाका एक याद केली. इलेक्शन 1 वर्स फुडें आसा पूण जिल्हा परिशदेचें इलेक्शन आतां घेता अशें आयकूंक येता. कशें घेतलें तें म्हाका खबर ना पूण अजून ताजेर क्लॅरिटी ना. 21 कॅन्डिडेट आम आदमी पार्टीन फिल्ड केल्ले आसा आनी तातूंत पळयलें जाल्यार एटलिस्ट 15 काय 16 म्हाका सारकी याद ना 16 आमी दुसरे न्यू मनशांक जोडून घेतलेले आनी तांकां कॅन्डिडेट केल्ले. आनी भितरले 5 जरी आसतले आमचे पार्टीचे अशें करून 21 आमी फिल्ड केल्ले. आमचो प्रचारूय बरो चलतालो. कांय लोकांनी म्हाका विचारलां हांव आज सांगूंक सोदतां की हे जे कॅन्डिडेट आमकां पळोवन जे कॅन्डिडेट आमी हाडले आनी फिल्ड केल्ले तांकां आमी सोडटा अशें म्हणूंक ना. आमी एट अ पर्सनल लेवल तांच्या फाटल्यान उबे आसा, नॉट एट पार्टी लेवल. हे इतलें हांव आमच्या त्या कॅन्डिडेटांक सांगूंक सोदतां. रायकरान जे सांगलां की येस लोक जर पळयता की आमी पॉलिटिकल लिडरशीप आनी एक डायरेक्शन बरे भशेन दिताले आनी लोकांक एक आमचे भितर कॉन्फिडन्स डेव्हलप जाल्लो. आतांच हांवें सांगलां की हांगा बसल्यात ताजे भायर आनीक आसा आमचे कडेन खुबशे लिडर जे आपआपल्या प्रांतान काम करी. आमी हो प्लॅटफॉर्म घेवन लोकांचे इश्यू घेतलेच कित्याक आमी फुडें चालिल्ले गोंयच्या लोकांचे इश्यू घेवपाक, गोंयच्या लोकांक न्याय दिवपाक आमचे कडेन जाता ते भशेन. कितें फोरम्स आसा ती आमचे कडेन यूज करून आमी कोर्टान सुद्दां गेल्ले आसा. प्रदीप पाडगांवकार तुमकां याद आसतली गेल्ल्या वर्सान जे पोटोलांक लागून कितली मरणां जाल्यात, कितले लोक जखमी जाल्यात ते सुद्दां एक न्यायालयान याचिका घेवन गेल्ले अशें आमी इश्यू घेतले. ताचे बद्दल कांय दुबाव ना रायकर बाब. आनीक इन द मीन टायम कितें जाल्लें आसा की ते आतां सांगपाक म्हाका व्हडलो वेळ ना पूण ते लिटिगेशन आनी हें तें जेन्ना हांव गव्हर्मेंटान आसलो तुमकांच चड खबर आसा म्हज्यो कितें जाल्लें तें. तातूंतल्यान IAS जाला ताका लागून हांव परतो जॉयन जातलो की काय ना असो क्वेश्चन म्हाका खूब जाणांनी विचारला. कित्याक सोशल मिडियाचेर चड करून कितें चलता ताचेर आमचो कंट्रोल आसना. एक फावटी कोण म्हणटा हांव UJDP घेवन फुडें वतलो, कोण म्हणटा गोवा फॉरवर्डान, कोण म्हणटा काँग्रेसीन, कोण म्हणटा BJPन. आनी हांवें एकदां सांगलां सुद्दां की मे बी आमचें काम पळोवन आमकां दुसऱ्या पार्टी अप्रोच जाल्ल्यो आसा ताचेर आमी कांय डिसिजन घेवंक ना. पूण सद्याक एज अ युनीट आमी लोकांचे इश्यू घेवन फुडें वयतले हें तर निश्चितच. कित्याक आमी पयलींच्यान ही सोशल सर्वीस सगळे सोशल सर्विसांतले आमी लोक चडशे एक्टिविस्ट आसा पळय हांगा गोवा एगेन्स्ट
पोल बी म्हणटा तातूंत गोंयांत पळसो नाका ताचे मेन फुडारी सुद्दां हांगा फाटल्यान आसा बसून हें आमी काम करतले. काँग्रेसीन हांव कुंकळच्यान जॉयन जातलो अशें स्पेक्युलेशन आसा, हें सगळें स्पेक्युलेशन आसा. हांवें कांय ताचेर फर्म निर्णय घेवंक ना, कित्याक जो पर्यंत एक पार्टी खंयचीय पार्टी आसूं ती मागीर बीजेपी आसूं काँग्रेस आसूं फॉरवर्ड आसूं, ह्यो पार्टीन पयलीं क्लिनींग करपाक जाय, नाजाल्यार फरक काय आसचो ना ह्या पार्टीन त्या पार्टीन गेलो म्हणून. आमी फक्त लॉयल टुवर्ड्स गोवन्स आनी कितेंय जर दिसता की गोंयकारांक म्हारग पडटले तितून आमी केन्नाच आसूंक शकचे ना, हें हांव आज तुमकां स्पश्टपणे सांगूंक शकता. एल्वीस बाब म्हाका विचारूंचे दिसता तुका, तूं आतांच म्हणलें की एडमिनिस्ट्रेटिव्ह सर्विसान वचपाचें की ना तें मागीर तूं थारायतलो, पण तुका कितें दिसता एडमिनिस्ट्रेटिव्ह सर्विसान रावून सोशल सर्वीस जायना अशें तुका तुजें मत आसा? पळय, म्हजो लॉंग कॅरियर आसा एडमिनिस्ट्रेटिव्ह सर्विसान आनी तुमीची आनी म्हजी वळख खूब जाणांची हांगा जे बसल्या तेन्नाच्यान आसा. एडमिनिस्ट्रेटिव्ह सर्विसान हांव रावंक शकतलो आसलो. एडमिनिस्ट्रेटिव्ह सर्विसांतल्यान हांव कित्याक भायर सरलो, कित्याक एक सॅच्युरेशन पॉयंट आयिल्लो, तातूंतल्यान तुमी लिमिटेड काम करूंक शकता, वेरेज पॉलिटिकल फिल्डान तुमी चड काम करूंक शकता आनी कसलेंच तुमचेर बंधन आसना. एडमिनिस्ट्रेटिव्ह सर्विसान कायदे आसा, सरकार कितलोय चुकलो जाल्यार सरकार सारकें करता म्हणचें पडटा. सरकार कितलोय लोकांचे विरुद्ध जर काम करता जाल्यार सुद्दां सरकार करता तें सारकें आहा अशें म्हणचें पडटा, नाजाल्यार तुजेर कारवाई जाता. तातूंतल्यान सुटका घेवन सरकार खंय खंय चुकता तें आमी टायम टू टायम पॉयंट आवट केल्लें आसा. म्हणून हो फरक आसा एडमिनिस्ट्रेटिव्ह सर्वीस आनी पॉलिटिकल सर्वीस. एल्वीस बाब, इनिशियल स्टेज जेन्ना कोविड स्टार्ट जाल्ले तेन्ना बाकीचे जे लिडर्स आसा बाकीच्या पार्टींचे ते ग्राउंड लेवलार दिसताले, पूण तुमी केन्नाच दिसले ना. आनी जेन्ना तुमी सोडला आता पार्टी तेन्ना आम आदमी पार्टी ही इलेक्शन रेसीन आसा अशें दिसता. पयलीं दिसो नाशिल्ले जेन्ना तुमी आशिल्ले तेन्ना. अशें कोणाक दिसता? अशें सद्या आतां सगळी कडेन खंय तुमच्या वता ते आम मिडियाच्या चॅनलाक दिसता. तुमच्या मिडियाच्या चॅनलान एक वेळ आमकां पळोवंक नासतले. तुमच्या मिडियाच्या चॅनलाची प्रेझन्स कितली आसा, कोण कोणाक इन्फ्लुएन्स करता ती सुद्दां आमकां खबर आसा. आमी हे जे हांगा बसल्या ते टायम टू टायम ग्राउंडार देंवल्या. आमची मॅक्सिमम एक्टिविटी जरी आमी सावथाक केल्या पूण ती गोंया खातीरच केल्या. नॉर्थाकूय खूब केल्या. कितें आसल्यार प्रदीप नॉर्थाक चडसो पळयतालो, हांव सावथाक चडसो पळयतालो, पूण अशें करूंक ना अशें कोणूच म्हणूंक शकचो ना. हांव खंयच्याय हेजेर ह्या इश्यूचेर डिबेट करूंक शकता आनी तुमकां कितें कितें एक्टिविटी केल्या त्यो अशें व्हडलें लिस्ट दाखोवंक शकता. जाय जाल्यार ते पळोवपाची नदर आसपाक जाय सारकी, तेन्नाच तें तुमकां दिसतलें. Now, we have said 1 year, 3 months elections are set. Another, at least by another 4 months or 6 months, you might need to take a decision for your supporters and everything. How long it will take? And were there approaches from the Congress government, party for you to join? Article negotiate. Why only Congress? हांवें आतांच सांगलां मरे. There have been interest has been shown by not only me, in a couple of leaders, by many political parties. आमचे कितें आसा, we came together and we have stuck together for the cause of Goa. What is good, we will decide. Nobody is tying anybody. खंयच्या डायरेक्शनार वचपाचें तें, पण आमकां बाय एंड लार्ज कन्सेन्सस आमचे भितर जाल्लो आसा. आमी कितें करतले तें सद्याक आमी गोंयच्या पासून झुजतले. कितलो टायम लागतलो, इफ वी डिसायड टू टेक another political dispensation, take the route to another political dispensation. If we decide, we will decide collectively. सद्याक they are all standing with Elvis. आमी हे घेवन फुडें वयतले. आज आमचो कांयच कमिटमेंट ना. Future will decide what will come in time. No, why I asked, because earlier there was some news and all to Congress and Nata Sadak Kunkuni was a main thing for you. The UDA thing. So what happens next for you? At least there should be a constituency. Especially when I'm talking about Elvis. कुंकळकार डिसाइड करतले. आय थिंक आज कुंकळकारांकडे बळ आसा, आपले स्वताचें बळ. म्हणजे ते कोणूय आसूं मागीर कुंकळकारांकडे कॅन्डिडेट मेटेरियल आसा स्ट्रॉंग. कुंकळकार भायले मेटेरियल हाडून खपयतले काय ना ते कुंकळकारांनी ठरवपाचें. पण जो ग्राउंड लेवल फील आसा तो आमचो स्वाभिमान की आमी कुंकळच्यान एक प्रतिनिधी दितले. हो एक लोकांचो सेंटिमेंट हांवें जर पळयला
सो तुम्ही आता म्हाका प्रश्न विचारता तो दॅट इज द डिसिजन ऑफ अ पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी. कित्याक हांव त्या पार्टीन ना आज तेजेर कमेंट करपाक. ते कोणूय आसूं, आमचो एक हें जाल्लो आसा की इट शूड बी द लिडरशीप शूड कम फ्रॉम खोंगोली कॉन्स्टिट्युएन्सी. Like you have said about Delhi चे आता, we still maintain your statements earlier like which you used to say about Congress. त्यांच्या दिल्लीचा आणि सरकार आमी स्पेसिफिक लोक कितें कितें करता ताचेर अटॅक मारल्या आनी दॅट वील रिमेन इन रेकॉर्ड. ताचेर हांव कांय चेंज करूंक शकचो ना आनी करचोय ना. एंटी डिफेक्शन बायपास करून डिफेक्ट जाल्ल्या लोकांचेर आमी अटॅक मारल्या. आमी हायकमांड कल्चराचेर अटॅक मारल्या. हायकमांड कल्चर आतां ताणें सांगलां की कोण तरी एकटो येता आनी 4 मिटिंगूक येता आनी ते न्यूज पब्लीश जाता आनी घरा आपल्या घरा वता. हांगा 12 जण 10 जण जेवण बसतात तेन्ना फरक दिश्टी पडटा न्हू. हायकमांड कल्चर इतले मोठ्या प्रमाणात पार्टीन आसपाक जायना. आमची रिजनल ऑटोनॉमी आमकां डिसायड करपाची ताकद आमची आसपाक जाय. ताजेर कोणेच आक्रमण करपाक जायना. नोबडी शूड इवन इंटरफियर बिकॉज वी नो द पल्स ऑफ द पीपल अँड वी वील डिसाइड वॉट इज रायट फॉर गोवा अँड वॉट इज नॉट रायट फॉर गोवा. तुम्ही आता हे झाले ते केजरीवाला कडेन तुमची भासाभास जाले जेव्हा डिस्कशन जेन्ना हांव देंवला पळय तेन्ना आमचे व्हॉलंटियर्स जे चडशे आसले आनी सिंपथायझर मोठ्या प्रमाणात ताणें ईमेल धाडले आनी कितें कॉरस्पॉन्डन्स धाडले म्हणटा ते. तांकां कांयच रिप्लाय येवंक ना अशें ते म्हणटा. कित्याक आमी ट्राय करी. कित्याक सडनली आमी येदे व्हडले डिसिजन घेतात ते ट्राय करी कितें तरी परते सल्वेज जातले आनी आमी एक डायरेक्शन दितले म्हणून. पूण जेन्ना आतां प्रदीपान सांगला ते भशेन कळपाक लागलें की इट इज टोटली अ कंट्रोल्ड एक्सरसाइज. वी आर रिफ्युजिंग टू गो बाय दॅट. एनवीस बाब, तुम्ही सीएम कॅन्डिडेट म्हणून फेस आशिल्ले तेन्ना ऑब्वियसली तो डिसिजन दिल्लीच्यानूच येयला आसतलो न्ही. सो अशें कितें जालें की एल्वीस आनी दिल्ली हेंच्या मदीं पटना जालें, अशें कितें जालें? एल्वीस आनी दिल्ली हांचे मदें पटना अशें कोणें म्हटलां? एल्वीस आनी दिल्ली हांचे मदें पटना अशें कांय ना. जेन्ना एक स्ट्रॉंग युनिट इलेक्शन जाले उपरांत तुका एक खबर आसा काय म्हाका खबर ना. इलेक्शन जाल्या उपरांत ही बशी फुटल्या सारकी अशी बशी फुटून पडलेली. त्या बशेच्या कुडक्यात हो प्रदीप आनी आमी हांगा बसल्या ते अशे जॉईन करून 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 ती बशी परत फॉर्मान आयल्या अशी दिसताली. ताका शिमीट बिमीट मारून ती बशी अशी आसा दिसताली. इतले भितर बशेन जेवपाक कोण तरी येवपाक लागले. हे आमी एंटिसिपेट करूंक नासले. कित्याक आमी ती बशी घडोवन ते गोंयच्या खातीर घडोवन फुडें व्हरपाक सोदताले आनी कोणाचे खातीर न्हय. सो दिल्लीचे आनी आमचे अशें हें कांय ना. आमी फक्त हेजेर आसा की ही गोंयची बशी गोंयांतल्यान यूज जावपाक जाय आनी गोंयच्या लोकां खातीर यूज जावपाक जाय. दिल्लीच्यान जेन्ना टीम आयली पळय न्ही तेन्ना तुमी केजरीवाला कडेन तुमचें कांय हें जावं ना, इंटरेक्शन जावं ना, बाबा हें बरोबर न्ही किंवा हें जालें तें सारकें न्ही. ते अचानक कितें करपाक आयल्या ताका मातसो टायम लागता जजमेंट घेवपाक. म्हणून आमी ना जाल्यार आमी त्याच दिसाक राजिनामा दिवन घरा वचपाचें. ताका मातसो टायम लागता. सो तांची टीम आयल्या ही दे आर द रिप्रेझेंटेटिव्हज परहॅप्स ऑफ मिस्टर केजरीवाल. how much it is true that पळय सांग. एलिझाबेथ कितलें सत्य आसा की अतिशी आपाची लिडर गोंयान येयल्ली आनी तुका मेळना आसतना गेली. तुमकां खबर आसा मरे म्हाका कित्याक परत विचारता. तो पयर एकटो आमचे मिटिंगेन आमी अशी इनफॉर्मल मिटींग घेतल्या तेन्ना आमचें कितें आसता, आमचो एक बिशप आसता हांगा तुमकां खबर आहा, आज तो न्यूजान आसा. बिशप जेन्ना आपल्या खंयच्या तरी पॅरिशान गेल्या उपरांत त्या लोकल पाद्रीक मेळ्ळ्या शिवाय असो गांवार लोकांक मेळोवंक पावना. समजलें न्हू. अशें कोणें तरी उदाहरण दिल्लें. तर तुमकां ती सगळी खबर आसा. एक बाय एंड लार्ज एक एक्युजेशन जाता की बीजेपीची बी टीम म्हणून आम आदमी पक्ष काम करता देशान. आता तुम्ही पार्टी सोडल्या, फाटल्यान वचून पळयतना तुमकां अशें जाणवता की गोंयान आतां आप जो रायज जाता एंटी बीजेपी वोट्स जे आसा ती काँग्रेस नाल्यार इतर पार्टी कडेन वचपाची न्हू म्हणून आपाक पयर सरपाक प्लॅटफॉर्म दिता. रोहित बाबाचो आन्सर तुका ह्या बुकांनी मेळटा, क्लियर मेळटा. ज्या टायमार आपूण प्रधानमंत्र्याचेर अटॅक करपी मनीस आयज एकदम सायलंट मोडान गेला. जो मनीस सेक्युलर म्हणून दाखोवपी हनुमान चाळिसा सांगता, ज्या मनशाचे ब्लू अँड व्हाईट बॅकग्राऊंड आशिल्लो बॅकड्रॉप आसता, लोगो आसता, आयज चडसो तो सॅफ्रन जाला. तुम्ही एक्झॅक्टली कॅन्डिडेट पळया. हे खंयचे वॉट इज द सायन ऑफ दीस?
there is nothing to say. And this is the main motive of AAP being formed. RSS चे एक इंटेलिजंट मनशान तकलेन घेतले की वो एक बाबा वो व्हडलो हांगा खरगपूर शिकून आयल्लो येदो व्हडलो इंटेलिजंट मनीस आनी सिव्हिल सर्विसीसान टॉप पोझिशनार आसा हाका अण्णा बरोबर जोडया आनी फाल्यां मागीर ताका जावया दिल्ली तुम्हारी देश हमारा. जर फाटले फावटीचो तुम्ही नारो पळयलो अरविंद सीएम के लिए मोदी प्राइम मिनिस्टर के लिए खंय बोर्ड लागलेले दिल्ली 2014. अरे ज्या मनशाचे 67 सीट येता ज्या मनशाचे 62 सीट येता त्यांचो सातांतलो एकूय पार्लमेंटरी सीट येवंक शकना. सिंपल क्वेश्चन. पण आम्ही कितें जालें इतले दीस मरे एक घोड्याक आमची ती तत्वां 3 सी सांगलेली न्हू तर ती तत्वां घेवन बसलेली आनी घोड्याक ते अशें बांदतात पळय कांय सायडीचे दिसूंक वान आमकां तशें. पूण जेन्ना हो बूक वाचलो न्हू आमच्या दोळ्याक उगडले 2018 बूक वाचलो त्या दिसांत हांव राजिनामो दिवपाचो. So you all accept that you all were in a wrong party. Yes, definitely. At least I will say. अरे त्यांचे दाखोवपाचे जात वेगळे आणि खावपाचे जात वेगळे. तुम्ही पार्टी नसताना तुमका केन्ना तशें दिसूना की बीजेपीची बी टीम अशी म्हणून. ना लोक म्हणटाले आम्ही डिफेंड करताले कित्याक आमकां तेन्ना दिसूंक नासलें तेन्ना ब्लू कलर आनी व्हायट आसलो न्हू तेन्ना सेफ्रन जावंक नासलो. आता बीजेपी आणि आपाचे जे कितें शाब्दीक युद्ध जे सुरू आसा ते सेटिंग आसा. नाटक राघव चड्डा आयल्लो आपल्या कार्यकर्त्यांक हे करपाक की एल्वीस गेलो म्हणून तुम्ही भिवू नाका आमी तुमकां सपोर्ट करतले जाय तितलो पयसो दितले हे तांकां सांगपाचें आसलें. आतां नाटक कशें करतले मागीर काब्रालाक हाडलो भितर खंय तरी. अरे काब्राल गेलो म्हणून बोवाळ घालतात न्हू 175. बरो स्टडी करून आयला. ना ते केजरीवालाक ताणें सांगलें की तूं जो प्रशांत भूषण आनी योगेंद्र यादवाक काडला दॅट इज रॉंग. बिकॉज इज अ नॅशनल एक्झिक्युटिव्ह मेंबर ते 8 जाणांनी वोट केले आनी ही एबस्टेन फ्रॉम वोटिंग ताणें वोट करूं ना कित्याक ताका पार्टीचे एक निमणो प्रिंसिपल सांबाळूंक जाय म्हणून ताणें वोट करनासतना रावलो तो. पूण तरी आसतना योगेंद्र यादवाक तांच्यांनी हुसकावून भायर उडयले दोगांकूय प्रशांत भूषणाक. सो प्रशांत भूषणान ताका चॅलेंज केली कम फॉर अ ओपन डिबेट अँड स्पीक टू मी अबाउट वाय यू आर नॉट इम्प्लिमेंटिंग लोकपाल बिल. आनी लोकपाल बिल जे तुवें हाडपाक केला ते सगळें अशें हाडलां की ते फेल जातलें म्हणून. लोकपाल बिलान तूं मांडटा की बाबा सेंट्रल गव्हर्नमेंटाच्या स्टाफाचेर एक्शन घेतलें ते खंयचो सेंट्रल गव्हर्नमेंट तितलो रेडी जावचो ना. तूं असो कोण व्हडलो न्हू. सो तुजें लिमीट कितें आसलें तें पास करून घेवपाक कितें करून घे ते घेवंक ना मुद्दाम फेल जाता तसलें बिल मांडलें. सो यू डिबेट विथ मी म्हणून चॅलेंज केली. ही डॉज्ड म्हणून घालून ताणें ही डॉज्ड आनी आज ते काब्रालाक वापरता ही डॉज्ड म्हणून. Okay. तशें आसता. Elvis, I have 2 questions. Now, whichever party it may be, whatever decision, will Elvis contest in Kupoli Assembly constituency? Yes. You will contest. Okay. And second thing, now that debate has उलयता पळय तुमी, तुमी दिल्लीचे उलयला पळय दिल्लीचे. Somebody coming from Delhi and challenging a minister in Goa, was it right? That how do you see this debate? Or कितें म्हणूंक सोदता? ताणें सांगलां अशी ऑलरेडी ही हॅज सेड प्रदीप हॅज सेड दॅट इट इज नाटक म्हणून दॅट इज द वर्ड ही हॅज यूज. आतां ते रायट काय रॉंग आमकां खबर ना रे बाबा कित्याक अकॉर्डिंग टू मी देर आर लार्जर इश्यूज बिफोर द पीपल ऑफ गोवा. आनी द लार्जर इश्यूज आर आतां ह्या दिसांनी पळय लोक झगडटा हे मेन मुद्दे जाल्ले आसा गोंयांत. लोक डबल ट्रॅकिंग नाका म्हणून आंदोलन चलयता. लोक कोल जो इम्पोर्ट जातलो आनी फुडाराक पळय हे सगळे डॉक्युमेंटेड आसा. हे कोणे अचानक तयार करूंक ना. इट इज इन डॉक्युमेंट एमपीटीच्या रेकॉर्डांतल्यान कळटा की कितले मिलियन टन्स 2030 पर्यंत हांगा कोल इम्पोर्ट जातलो. हे सगळे रूट तांकां तांचे खातीर तयार करता म्हणून लोक आज गोंयचो भियेला आनी हाजेर आंदोलन चलयता. आज ही वायल्ड लायफ सँक्च्युरी भगवान महावीर वायल्ड लायफ सँक्च्युरी ताचे खातीर राखून दवरपा खातीर लोक झगडटा. वेस्टर्न घाट्स इज अ नॅचरल हेरिटेज बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट म्हणलेलो आसा आनी युनेस्कोन ताका रेकग्निशन दिल्लें आसा. ते सांबाळपाक लोक झगडटा आनी हो लोकांचो सरकार पळय म्हणटा तो लोकांक त्रासान घालून लोकांचेर एक्शन घेवन केसी करून सामके तांकां भितर उडोवन सुद्दां त्रास करता. हे जावन आसा मेन लायव्ह इश्यूज. हे कितें डिबेट ऑन इलेक्ट्रिसिटी 200 युनिट हे कसले डिबेटी म्हाका जाल्यार खबर ना. आज सेकंड होम म्हणून गोंयांत इतले दिल्लीवाले भरल्या तांचे सगळे फ्लॅटां बंगले बंद आसता. मेन बेनिफिशियरी जर जातलो जाल्यार तोच लोक जातलो. आज तांकां आनी चिंता आसची ना ती आपले बिल भरपाक कित्याक ऑटोमॅटिकली तांचें बिल झिरो जावन वयतलें. हांव म्हणना हे इश्यूज म्हाका जाल्यार दिसना ह्या गोंयच्या लोकांचे मुखार व्हडले इश्यूज जे आसा
ही आमची आयडेंटिटी, हे आमचे जागे, आज गोंयचे लँड कितले उरला, कोणाच्या ताब्यात आसा, हे इश्यूआचेर डिबेट जावपाक जाय. कोणे घेतिल्ले आसा एकर्स आनी एकर्स जमीन ह्याच्या मोपा एअरपोर्टाच्या सरभोवती कोणे घेतल्या, हाजेर डिबेट जावपाक जाय. हे गोंयची आयडेंटिटी काबार करपा सारखे इश्यूज, हे जर विजन आज आमकां ना जाल्यार आमी गोंय सांबाळूंक शकचे ना. सो आपाक विजन ना आतांच्या परिस्थितीत. सी आतां आपान ना, आपाक फ्युचर आसा काय ना ते आपण ठरोवपाचें, गोंयच्या लोकांक ठरोवपाचें. आमी जे एक्सपिरियन्स आपण घेतले तितलेच सांगपाक आज तुमच्या मुखार आयल्या, म्हणून आमी राजीनामो दिला. फायनल क्वेश्चन, आजच्या सोशियो पॉलिटिकल सिच्युएशनात तुका कितें दिसता रिजनल पार्टी विल बी प्ले वायटल रोल ऑर दे हॅव टू डिपेंड ऑन सम नॅशनल पार्टी? आणि See, अशा my Anil Bab, my experience is limited to the last few years. पण कितें आसा, it is a very enriching experience as far as political field is concerned. गोंया रिजनल पार्टी गोंयचो फुडार घडयतले बरे भशेन काय नॅशनल लेवल पार्टी हो तुमचो प्रश्न आसा, करेक्ट? बाय माय एक्सपिरियन्स, जितले लोक फुटतले, जितले लोकांक डिवायड करतले इंटू स्मॉल 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 युनिट्स, तितले गोंयच्या फ्युचराक बरें पडचें ना अशें म्हाका दिसता. हो तुमच्या क्वेश्चनाचो म्हाका डायरेक्ट आन्सर. आनी ही स्ट्रॅटेजी खंयच्याय रुलींग पक्षाची एक स्ट्रॅटेजी आसता. एंटी इनकम्बन्सी गोंयांत खूबच डेव्हलप जाल्ली आसा, सगळ्यांक खबर आसा. म्हणून जितले पळय फाटे दुसरे वाटेन करून दवरतात तितले तांकां बऱ्याक पडटले. दीस इज नॅचरल एरिथमॅटीक, सामकें सिंपल एरिथमॅटीक. म्हणून म्हजो आन्सर, गोंया लोकांनी युनायट जावचें. तर तुमकां लास्ट एक क्वेश्चन आहा की R.K. श्रीवास्तव आहा ताका 2 years जेल हे केलं, तुमकां कितें सांगता? R.K. श्रीवास्तव म्हणटा ताचे बरोबर हांवें काम केलां विलियम. R.K. श्रीवास्तव म्हणटा ताका जर बँड जाव म्हणत, तो सामको असो सारको क्रॉस जावन वचपी मनीस. म्हाका एकूच विचारपाक जाय, गव्हर्मेंटाक बरो प्रश्न काडलो तुवें. R.K. श्रीवास्तव म्हणटा ताका चीफ सेक्रेटरी केलो, ताका एक्टिंग दवरलेलो, खबर आहा तुमकां कित्याक म्हणून? आज एक सरकारान जर पिवन जॉईन जाता, एक असलें कित्याक ताचेर खूब केसी आसल्यो, त्या सरकाराक खबर आसली, तरी सुद्दां ताका ताणें चीफ सेक्रेटरी केलो आनी गोंयच्या लोकांक खपोवन घेतलो. आज जी सगळी प्रॉब्लेमां जाल्या ती असले ऑफिसर थंय त्या चेअराचेर बसून आसता म्हणून ही प्रॉब्लेम जाता. हिम्मत आसना तांकां सारकें कितें आसा तें बरोवपाक. हे गोंयच्या लोकांक कळपाक जाय. गोंयचे लोक आतां 200 युनिट फ्री सोदतात तो इशू न्हू. हो असले जेन्ना चीफ सेक्रेटरी मेन जो सरकाराचो ऑफिसर आसता तो इतलो बँड जावन जर फुडें वचून व्हरता, कितें सरकार सांगता तें नाका जाल्लें, ही प्रॉब्लेमां पळोवपाक मेळटा. सेकंड, कितले जाणांनी प्रोटेस्ट केलो जेन्ना R.K. श्रीवास्तवाक रिटायर जाल्या उपरांत एक कॉन्स्टिट्युशनल पोस्ट दिलो, गोंयची इलेक्शन कंडक्ट करपाचो पोस्ट दिलो ताका. गोंयची जिल्हा परिषद, गोंयची पार्लमेंट, म्युनिसिपल इलेक्शन्स, गोंयची पंचायत इलेक्शन्स करपाचो ताका पोस्ट दिलो. ऑटोनॉमस पोस्ट तो ताका काडपाक जायना. ताका सरकाराच्यान एकदां अपॉइंट केलो की काडपाक जायना, ही खबर आसपाक जाय. आतां झक मारून रिजायन जावन गेलो जेन्ना हो पळय ताचेर हो आतां 2 वर्सां ताका शिक्षा पडल्या, त्या केसीन तो जेन्ना कन्विक्ट जालो तेन्ना ताणें ते राजिनामो दिवन सोडचें पडलें. पण सांगपाचो मुद्दो इतलोच, कॉन्स्टिट्युशनल पोस्टाचेर सुद्दां हो बीजेपीचो सरकार एक मनशाक बसयता जाचेर क्रिमिनल केसीस आसा, म्हणजे ताका पुलीस व्हेरिफिकेशन हे बी काय ना. तो अफिडावीट कर म्हणटा. तूं आतां फाल्यां जर पंचायत इलेक्शनान बसता काय म्युनिसिपल इलेक्शन आसतली आतां, तेन्ना एक अफिडावीट फायल करचें पडटा. कितले तुजे कडेन क्रिमिनल केसीस आसा, तुजे कितले तुजे कडेन एसेट्स लायबिलिटीज आसा ते सगळें फायल करचें पडटा. हो कॅन्डिडेटा कडेन जाप मागता तुजेर कितल्यो केसी आहा काय म्हणून. सरकारान ताका पयलीं विचारपाक जाय आसलें तुजेर कितल्यो केसी आहा काय म्हणून. आज ही घाण जाली आज गोंयच्या राज्याक की स्टेट इलेक्शन कमिशनर कॉन्स्टिट्युशनल पोस्ट होल्ड करपी ताचेर 2 वर्सांची ताका आतां शिक्षा भोगची पडटा म्हणून CBI कोर्टान ताचेर फर्माण मारला. हे गोंयच्या लोकांक कळपाक जाय. सो ताकाच लागून तुमी दिसता ते लोकपाल गोंयांत अजून इम्प्लिमेंट करना? लोकपालाचो वेगळो विशय.
व्हडलो जस्टिस मिश्रा म्हणून ताका काय बरो गोंयचो लोकपाल म्हणून अपॉइंट केलो. ताणे ज्युडिशियल फायंडिंग्स दिली, कितल्योच केसी आसा आनी आतां लेटस्ट म्हणटा ते लेबर गेट स्कॅम. ताणे फायंडिंग दिली, ताचेर सरकार एक्शन कित्याक घेना हे कोणूच कित्याक विचारिना. ताणे ज्युडिशियल टायम घेतलो, ताणे टॅक्स पेयराचे पयशे खर्च केले, कितले तरी आदवोगाद अपॉइंट केले, कितले तरी एक न्याय मागपाक म्हणून ताचे कडेन लोक गेले, ते न्याय मागप्यांनी पयशे खर्च केले आणि शेवटी चोरी जाल्या म्हणून ताणे निर्णय दिलो. तेन्ना सरकार हेजेर एक्शन घेना आसतना ते सगळे गुड्ड्याक मारून बसल्या. हे कसले सरकार? हे इश्यू कित्याक घेना खंयची पॉलिटिकल पार्टी? हो आज लोकां मुखार आमी एज अ फोरम सुद्दां प्रश्न मांडटा. थँक्यू. देव बरें करूं.